Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धोर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. मोठी हुजो जाल्या उपरांत उबो रावन पेद्रून तांकां म्हणलें, भावांनो भयणींनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसा सावन देवान म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन ती आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांची काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच ओंतोर ताणें करूंक ना. म्हणटूच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिसांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोतमानता. जमलेलो सगळो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलो आपणा वरवीं देवान विदेशां मदें केल्ल्या सगळ्या खुणांची आनी विजमितांची खबर सांगताले. ती आख्खे सोबेन आयकली. ताचें उलोवप जातच जाकोबान अशें म्हणलें, भावां भयणींनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवांक भेटयलोली विदेशां मदली एक पोरजा सुरवातेक तावन विंचून काडूंक देवाची खुशी जाली म्हूण सिम्यावान तुमकां आतांच सांगलां. आनी हें प्रवाद्यांच्या उतरा प्रमाणें सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलोलें आसा. ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोवन पडलोलो तोंबू नव्यान ताणतलों. तो हांव घोटाणांतलो उबो करतलों आनी नव्यान बांदतलों. तेन्ना सगळीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवांक भेटयलोलीं आसात तीं सर्व राष्ट्रां. जाणें जायत्या काळा सावन हें कळीत केलां. तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांचें जिवीत आमी अवघड करचें न्हय, पूण तांणी कुडया देवांक भेटोवन भोसडायलोल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोजडपण पयस करचें आनी गोमटी पिडोवन मारलोले मोनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची. कारण सगळ्या राष्ट्रांनी मोइजेसाची समोर परगोट करपी आद्या काळार थावन आसात आनी दर सोनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब सगळ्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतीक विजमितां. नवेंगीत रोचून गायात, परमेश्वराक वाखाणान. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब सगळ्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतीक विजमितां. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारण ताचें. जबाब सगळ्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतीक विजमितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या पोरजांक कळोयात ताची कौतीक विजमितां. जबाब सगळ्या पोरजांक कळोयात देवाची कौतीक विजमितां.
परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणे थीर केला संसार, नितीची ताची राजवट. जबाब सगळ्या पोरजांक कळोयात, देवाची कौतिक विस्मितां. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. म्हज्या मोगांत रावात. जुवांव 15 ओळ 9. नियाळाक आदार. दोर व्याजीक म्हजो बापूय परदेसांत वचूंक भायर सरतना कांय वस्तूंचो उगडास करतालो आनी ताच्या मोगा पासत आयज पासून हांव तें विसरूंक ना. आयज जेजू आपूण वेता म्हूण जाणो जावन एक कोरणी आमकां घोट मोतींत दवरूंक सांगता. म्हज्या मोगांत रावात. संवसारांत आपआपल्या भेसा पोरमाणे आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक, इश्ट आपल्या इश्टाक, एक मोगी आपल्या मोग्याक मोग दितात. पूण हो मोग कांय कारणांक लागून तुटोंक शकता आनी तुटलोलो आमी पळयता. जेन्ना पर्यान जेजूच्या मोगान रिगो ना तेन्ना पर्यान म्हज्यान दुसऱ्यांक मोग दिवंक जायना. हो जेजूचो मोग दुस्पोट करूंक न्हय पूण एकठांय रावंक शिकयता. रागान जिवंक न्हय पूण बोगसणे दिवंक शिकयता. दुसऱ्यांचो जीव काडूंक न्हय पूण एकामेका पासत जीव दिवंक शिकयता. गिरेस्तकायेचो वो कुडया देवांचो पाटलाव करूंक न्हय पूण एकाच देवाचो पाटलाव करूंक शिकयता. अशें क्रिस्ताच्यो आज्ञा ताच्या मोगा पासत आमी पाळूंक पावतल्यो आनी ह्या मोगान जियेतलो मनीस सदांच खोशाल आसतलो अशें जेजू भासायता. मोगाळ्या बापा, जेजूचो मोग न्हयच फकत उतरांनी पूण कोरण्यांनी दाखोवन ताच्या मोगान रावूंक आमी वावरूंक आमकां शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.